फातोड्डी मतदारसंघा खातीर स्वतंत्र पुलीस स्टेशन चालू करचें अशी मागणी थंयचो आमदार विजय सरदेसायान केल्या। फातोड्डी वाठारांत चोरयो मोठ्या प्रमाणात जावंक लागल्यात। पुलिसाच्या हाताक मात कोणूच लागना म्हणून विजय वेगळे पुलीस स्टेशन मागता। मोपा विमानतळ चालू जातकीच दाबोळे बंद जातलोच अशें विजय म्हणटा। हे जे सेपरेट पुलीस स्टेशन फातोर्डाक आमचे चीफ मिनिस्टरान प्रॉमिस केल्ले ते बेगींतल्या बेगीन हे पुलीस स्टेशन करचें। द पीपल ऑफ इंडिया आर वल्नरेबल टू टेरर अटॅक्स। वी इन फातोर्डा आर वल्नरेबल टू थेफ्ट्स। एक खंयचो दीस असो गेलो की चोरी जावंक ना म्हणून जाल्यार ही न्यूज जाता। अशें हे स्थितीचेर आमी पाविल्ले आहा। दिसा ढवळ्या चोरयो जातात आनी चोरयो जावन एकूय चोराक आज मेरेन मडगांवचे पुलीस धरूंक शकूंक ना। जेन्ना दुसरो एअरपोर्ट तयार जालो तेन्ना पयलो बंद जाताच। हें जयपुराक जाल्लें आहा। दीस इज द लेटेस्ट एग्जाम्पल। सो हे जे खबऱ्यो आमकां सांगतात की दोनूय एअरपोर्ट उरतले ही फट आनी आज गोंयचे जनतेक दिसूंक लागला म्हणून पॉलिटिकल लिडरांक हें दिसना। कित्याक दिसना तातूंत कोणाक कितें फायदो आहा हाजेर सगळ्यांक खबर आहा, पूण म्हाका दिसता की हे पॉलिटिकल लिडरांक लोक धडो शिकयतले। वास्कोच्या टिळक ग्राउंडार फ्लडलायट घालपाचें काम सध्या नेटान चल्लां। लुसोफोनिया सर्त जावचे पयलीं हो ग्राउंड तयार करपाची मोख सरकारान दवरल्या। गोंय पुलिसांच्या एका टिमीन शेनवारा टिळक मैदानाच्या सुरक्षे विशीं इन्स्पेक्शन केलें। टिळक ग्राउंडाचें काम करतना सुरक्षे विशीं सगळ्यो गजाली जाग्यार घालतले अशें पुलीस अधीक्षक विजय सिंगान प्रुडंटाक सांगलें। The main purpose is that since the construction is going on nowadays of the venues, we are assessing the construction from security point of view. What modifications can be done in this phase of the construction? We can suggest the engineers and the contractors that this kind of changes or the arrangement has to be made from the security point of view, like construction of the wall, raising of the boundary wall, so on. Sir, the major cause is the parking of the vehicles and at the ground. Well, we will look into. We are looking into this. We will find a solution. GPL 2013 सुरवात जाल्या। आयतारा जाल्ल्या पयले 20 ओव्हरींच्या मॅचीत चौगुलेन IPCA चंदीगडाक 99 रनांनी मारले। चौगुलेन IPCA मुखार 174 रनांचें आव्हान दवरिल्लें, पूण तांची सगळी टीम 18 ओव्हरी आनी 5 बॉलांचेर गडगडली। चौगुलेचो वायस कॅप्टन सूरज डोंगरेन नॉट आउट 63 रन काडले। तो मॅन ऑफ द मॅच थारलो। चौगुलेच्या वॉरियर्सान चंदीगडच्या IPCS पंगडाक 99 रन्सांनी हारायलो। चौगुले पंगडान टॉस जिखून बॅटिंग घेतली। 20 ओव्हरींनी 5 विकेटी वगडावन चौगुले पंगडान 173 रन्स काडले। ओपनर सूरज डोंगरेन 43 बॉलांनी 63 रन काडले। चंदीगडच्या IPCAचो खेळ तितलोसो बरो जावंक ना। 18.5 ओव्हरींनी तांणी 74 रन्स काडले। चौगुलेच्या आर पाटलान 4 गडी बाद केले। चौगुलेचो वायस कॅप्टन सूरज डोंगरेक मॅन ऑफ द मॅच पुरस्कार फावो जालो। Ball and pull once again, beautiful timing. Once again a flashy shot, the timing is right, just one bounce and again played beautifully, just risky work from Rohan Belek into the long leg area, another boundary coming up to bring in. IPCA के बल्लेबाजों का इस बीच एक और विकेट, बल्लेबाजों ने फुटवर्क बनाकर परवरीच्यान खेळ संपादक नीरज प्रभू। दुसऱ्या मॅचीत सर्वोदया रॉयल्सान धेंपो क्रिकेट क्लबाक 7 विकेटींनी मारले। सर्वोदयाचो सौरव बानेकार मॅन ऑफ द मॅच थारलो। धेंपो क्रिकेट क्लबान पहिली बॅटिंग करून 4 गडी वगडावन 190 रन्स काढल्यो।
कॅप्टन सगुण कामतीन सगळ्यांत चड म्हळ्यार 73 रन्स काडले. विशाल सिंगान 38 रन्स काडल्यो. सर्वोदय रॉयल्साच्या सौरव दुबेन 2 गडी बाद केले. सौरव बांदेकर आनी दुबेन बरो खेळ केलो. सौरवान 51 बॉलांनी 85 रन काडल्यो. ताका मॅन ऑफ द मॅच पुरस्कार फावो जालो. एक विकेट के नुकसान पर ये गेंद और इस बार बहुत ही बढ़िया शॉट उठा दिया है ट्वेलिक बाउंड्री लाइन के ऊपर से 6 रन के लिए और ये 100 रन भी पूरे हो चुके हैं और इस बार कदमों का इस्तेमाल किया उठा दिया वहां पे बढ़िया शॉट और ये और इस बार शेर बहादुर ने फिर से उठा दिया. इस बार देखना होगा पेलन के ऊपर से ओवर विकेट और इस बार उठाने की कोशिश और उसमें कामयाब होते हुए बहुत ही बड़ी दूर भागते हुए और इस बार बहुत ही बढ़िया शॉट और इस बार उठा दिया है बहुत ही बढ़िया शॉट अपने आप को पोजीशन स्कोर है 189 ये गेंद शुरू की और यहाँ पे बढ़िया तरीके से बाउंड्री हासिल करके इस मैच को जीत दिया है. बहुत ही सुंदर बल्लेबाजी का प्रुडंटा खातीर खेळा संपादक नीरज प्रभू. इतल्यान खबरां चित्र हांगाच सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.